17 तारीख कांयच पावस ना पळय पळयला आनी हांगा पळया आणि म्हाका पळोवपाक शकता हांव सगळे भिजलेले आहा। वाव ह्या धूप कॉर्न्स याचो स्मेल इतलो ब्युटिफूल आ वयस। ओय तू खंय वयता हा तुका बसपाक दिता तो हेजेर ओय ए बिलोटल्या उठ आमकां वचपाक जाय उठ तेजे वयले उठ। हॅलो गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय व्लॉग। कशे आसात तुम्ही होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसा। सो गायज तुम्ही पहिले आसतले फाटल्या फावटी आमी गेल्लेली सावंतवाडी मसालो हाडपाक मर्सी वांगडा आणि आलिशा वांगडा न्हू हांवें आणि तांकां सुद्दां न्हू आमचो तो मसालो सावंतवाडीचो खूब लायक जाल्लो आणि ती न्हू UK घेवन गेल्लेली। सो त्यांचो बी मसालो काबार जालो आणि आमचो बी मसालो काबार जालो आता आणि ताका बी मसालो इतको लायक जालो तेणी सुद्दां आतां सांगला की मसालो थंयच्यान द्या म्हणून आणि आमचो बी मसालो काबार जाला म्हणून आमी बी वयता आता सावंतवाडी मसालो हाडपाक रे हांवें। सो गायज तुम्ही आता पळोवपाक शकता केदो व्हडलो पावस पडटा तो आणि आमी आता परत बसलेली आसा मिसळ पाव खावपाक आणि ह्यो कांयच भिजोंक ना आणि म्हाका पळोवपाक शकता हांव सगळे भिजलेले आहा कित्याक की हांवें घातलेले हेल्मेट म्हणून तो भिजोंक ना आणि म्हाजे रेनकोटाची टोपी आनी सगळे हांव भिजले आणि अपघातीच पावस येयलो कांयच सिग्नल ना पावसाचे ना दमट ना काय ना अचानक घसा 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 करून तर स्टॉप जाल्यार पुरो म्हणून मागता फुडें दानल जातले आमी पावता म्हणसर। हांगा पळोवंक शकता तुम्ही गोंयान CCTV कॅमेराचेर पळय 9 तारीख कितली तारीख आय डोंट नो हे वयर पळयात 17 तारीख कांयच पावस ना पळय पळयला आनी हांगा पळया हेवी पावस सरप्रायझिंग न्हू न्हू घरा कडेन सारखे कडकडीत वता म्हापसा भिजले हय आग एक काम करया आमी सावंतवाडी वचया नाका हिसपा भायर पावस आहा पळय तुम्ही पळोवंक शकता गायज हांगा हेवी पावस आहा सारको आनी हांगाल्यान सावंतवाडी वयतले न्हू जाल्यार तुका खबर आहा गाड बीड आहा म्हणून आनी आमी कितें लॅम्बोगिनी घेवन येवंक ना आमी 2 व्हिलर घेवन येयल्या सारकी फुट्टली आमची थंय वयता जाल्यार ह्या परस आमी ना गेल्लेली बरी म्हाज्या हिसपान ड्रॉप करया प्लॅन पळोवपाची गरजूच ना पावस पळय केदो व्हडलो आहा। सो गायज न्हू कितें आहा जाणा पावस बरो व्हडलो आहा म्हाका दिसना आमी वचोंक पावतली मेळ्ळी कित्याक तुमकां खबर आहा पळय हे कंडिशन आहा पळया असल्या हेतून सिच्युएशनान कित्याक रिस्क घेवया बेश्टी सारकें मुगो रिस्क नाका घेवया न्हू पळोवया कशें कितें तें। हा मिसळ पाव आणि ह्या सिच्युएशनाचेर इट्स अमेझिंग सारखे कॉम्बिनेशन न्हू तुका लायक न्हू हांगासरलो मिसळ पाव चड बरो लागता पळय चल हांवूय करता आता चालू। आता आम्ही रिटर्न वयता घरा कडेन फाटसून न्हू हिसपा भायर पावस पडटा हिसपा भायर सांगू शकना तितले सारखे नवे बेस्ट रिस्क घेना आमी चल्ली घरा आमी चल्ली घरा नेक्स्ट टाइम वयता आता पळोवया केन्ना पावस आसना पळय तेन्ना वयता बरें केन्ना कडकडीत वत आसता तेन्ना वचपाचें नवे। A few moments later. चालू आहा शूटिंग करपाचें वयस फुल पावर बाय हाफ फ्राय तुम्ही काय करा वेज टू वेज आयज पुडिंग जाता सारखे हाली पुडिंगा मेळटा म्हाका कितें चल्लां याकी पुडिंग माझ्या फेवरेट म्हणून हांव म्हाका आवय कर बेगीन घाल फ्रिजीन। ओके सो गायज आयज कितें आगोवाक आमचे मुखार आयज पळय आकान पुडिंग केला आनी हेजी रेसिपी जाय जाल्यार तुमकां तें सांगतले। आयज कितलो खर्चो लागलो गो आग तुका हे पुडिंग करपाक इतले भरून म्हाका लागलो 80 रुपयाचो खर्च फक्त 80 रुपीज काड तर दाखय काडून दाखय कशें कितें दाखय वाव शाही तुकडा म्हणटले बाय आता सगळे जाण शाही तुकडा न्हू
पळयात काय बरें दिसता चरचरीत सारखे सुरी हाड हाक चल खान चट करतलो जाल्यार हांव बेगीन हाड वयस ताका वाक कट कर हॅपी बर्थडे याक पीट पीट म्हाका धाकटो कुडको बीन चलचो ना तुका जाय जाल्यार आनीक घे दिता जाल्यार व्हडलोच दी म्हाका पयलींच सांगता तुका धर प्लेट घेता वयस देवा केदो व्हडलो कुडको पळय वयस चल 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 चालू करता हांव हय तुमकां जाय हा तुमी जॉइन करू शकता आमकां आनी कोणाक हेजी रेसिपी जाय जाल्यार सांगा फक्त 80 रुपया पडले हे करपाक आनी एक घेतले एक ते येदोच पीस कितले रुपया गो 80 रुपया येदोच पीस येदो सॉरी येदोच पीस घेतले 80 रुपया आता पीस येना आता कपा येता नवे आता म्हाका दिसता 150 रुपया सॉरी 80 रुपयान इतलो खावंक मेळटा कितें वायटा दिया सो गायज आता वखद घेवपाचो टायम म्हाजो ओके सो हालका स्टोन B6 किडनी स्टोना खातीर पळया बेस्ट हे सारखे स्टोन रोखडोच गायब जाता हितून खडा धूप कोणाक घालपाक आवडटा घरान धूप बत्ती पण व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह न्हू खडा धूप एक्सपेन्सिव्ह आसता पण तेज्या खातीर हांवें एक तगडा जुगाड काडलेलो आसा कितें पळोवपाक जाय आनी खंयसून घेवपाक जाय ते तुमकां सगळे डिटेल्स जाय जाल्यार आयच्या ब्लॉगान कंटिन्यू रावा स्कीप करूं नाका सांगता मदींच मागीर सांगता ओके सो गायज तुमी हे पळोवंक शकता हे हा धूप कोन्स आनी हे एम्प्टी आसा भितरल्यान पळयलां तुमी ओके एम्प्टी आनी सारकें ऑर्गेनीक आनी केदे व्हडले बॉक्स आहा ते पळयात फूल भरलेले आहा भितून फूल हितून आसतले 500 तरी आसतले भितन असले सो आतां हे कशें जळोवपाचें कितें हें तुमकां सांगता आतां कंटिन्यू व्हिडिओचेर रावा ओके सो हे पळयात तुमी हेका म्हणटात ऊद ओके ऊद आनी हांवें बाकूर हितून मिक्स केल्लो आसा हे पळय ऊद आनी बाकूर हितून मिक्स केल्लो आसा आनी इट स्मेल्स अमेझींग आतां करप कितें तें तुमकां सांगता ओके हो कोन घेवपाचो ओके आनी हो जो पावडर आसा खबर आसा हितून जाला पळय भितन तो हितून घालपाचो ओके सो हांव पयलीं एक व्हडलो असो घेता अशें घेता ओके मागीर हो एक घेता ओके हो मागीर तुमी जाय जाल्यार फोडूं शकता पण हांव असो डायरेक्ट घालता ओके हे पळय एका हातीन कॅमेरा आहा न्हू म्हणून हांव तो पावडर उखलूं शकना तुमकां दाखोवपाक ओके सो हांव अशें एका हातीन कॅमेरा धरला सो हे पळय अशें ओके आनी मागीर तेका लायटर घेवप आनी असो जळोवप ओके जळयता पयलीं मोबायल सायडीक दवरता जळयता दाखयता मागीर तुमकां शकता तुमी हांवें आतां उजो लायिल्लो आसा ओके आतां हो उजो जेन्ना मदीं पावतलो खबर आसा हेजो स्मेल तुमकां सांगता परफ्यूम फेल हेज्या फुडल्यान आनी इतलो ऑर्गेनीक हो काव डंक गोरवाच्या शेणाचो केल्लो आसा आनी इतलो ऑर्गेनीक जाणा की हेका कांयच प्रॉब्लम ना तुमकां घरान जाणट्यांक बीन यूज करीत जाल्यार ओके सो हांव आतां हो लायता बेश्टो दवरून म्हाज्या बेडरुमान दवरता ओके मागीर तुमकां मातशो वक्तान हेजो धुंवर दाखयता कितलो आता पळय तो बेजिकली हेका कितले पडले ओके हे तरी आख्खो फूल आसलो हांवें काबार केला एवरीडे यूज करता ओके सो हे तरी काबार जाल्लो आसा बट हेका आनी हेका कितले पडले हे तुमकां जाणा जाल्लेले जाय कॉमेंट करून सांगा म्हाका ओके
कमेंट करा, सांगा की हेजी तुमकां डिटेल्स जाय जाल्यारूच घालतलो नाल्यार हांव घालचो ना. मी पळयलेले हांवें हाडलेले इसवण मार्केटांतल्यान. हांवें कोणा कडल्यान इसवण घेतलेलो, सुशांत शेट. ओके, सारखे ताजे सारखे इसवण पळय. आतां फूल पावर भाजता आनी कसली तरी कडी चालू आहा हांगासर. इतल्या म्हणसर हांव तुमकां धूप दाखयता. धुवर कितलो आला तो न्हू. पळोवंक शकता तुमी हेजो धुवर पळया. आनी तुमकां सांगू हेजो स्मेल इतलो ब्युटिफूल आहा वयस पळया. पळया हेजो स्मेल इतलो बरो आहा जाणा, इतलो पावरफूल धुवर येता पळया. आख्ख्या घराक जाता धुवर सारको. सो हेज्या बद्दल डिटेल्स जाय कॉमेंट करा. आमगेर धूप लायलो न्हू आख्ख्या वाड्यार, म्हणजे सायडीचे नेबर्स आसा पळय सगळ्यांगेर धुराचो वास सारको धुपाचो. आनी सगळे जाण कॉम्प्लिमेंट करता म्हाका चड बरो वास येता म्हणून. सो आतां हेज्या बद्दल डिटेल्स जाय कॉमेंट करा. शुअर दिता, इतल्या रिजनेबल प्रायसान दिता ना तुमकां. तूं म्हणटले येस जायत म्हणटले आमकां. हा धुवर पळया, धुवर पळया. ये रवा फ्राय इप्पी. तुम्ही पळयलेले आमी गेल्लेली आयज सारकी सावंतवाडी भायर सरलेली. कितें हाडपाक गो? मसालो, गरम मसालो. गरम मसाले, बरे बरे मसाले न्हू महाराष्ट्राक खूब मेळटा. जालें कितें, व्हडलो पावस पडलो आनी आमकां घाट बीट काडूंक जाय न्हू. बेश्टे रिस्क नाका जिवाचो. मागीर हांवें टर्न मारलो, रिटर्न येयलो. बट हांव पावस ना तेन्ना शुअर वयतलो मसाले हाडपाक. कित्याक आमकां कुकींग बिकींग आमी खूब करता न्हू. आनी आमचे भयणीचे आलिशाचे मसाले काबार जाले. आलिशा कोण? मसीची बायल. मसी कोण? युट्यूबर मसी. बाबा आतां तो ब्लॉगर जाल्लो आसा फूल पावर सारको. आतां आमी वेट करता तो केन्ना येता आनी आमी वांगडा ब्लॉग करता पळय ते फूल पावर सारके. ओके, आनी आयज तुमकां धूप घातलेलो तेज्या बद्दल तुमकां हांवें सांगलां कॉमेंट करून सांगा म्हणून. आनी तुवें कितें पुडींग केल्लें तें कितें म्हणूंक सोदता तूं? सो गायज हांव न्हू तुमच्या वांगडा करपाची आहा पुडिंगाची रेसिपी शेअर. पूण ते लागून न्हू तुमकां पयलीं कॉमेंट करचो पडटलो की तुमकां पुडिंगाची रेसिपी जाय म्हणून. सारकें न्हू? हय, मागीर आमी तुमकां पुडिंगाची फूल रेसिपी घालता. इतलो पुडिंग करपाक 80 रुपीज लागले पळय. बेस्ट न्हू. घरा करा, खाया, एन्जॉय करा सुशेगाद. ओके, सो चॅनलाचेर नवे आहा लायक करा. आनी आमचो गेमींग चॅनल चालू जाल्लो आसा. तुमी कोणी सबस्क्रायबूच करूंक ना जाल्यार तुमकां कळटलें कशें. चला वचा सबस्क्रायब करा. हांगा घालता स्क्रीनशॉट. चॅनलाक डायरेक्ट वयपाचें, सर्च करपाचें, सबस्क्रायब करपाचें. आनी हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंटरेस्टींग व्हिडिओ. टील देन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय. बाय बाय.